कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आमकां व्हीसी सरान सांगलें की एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयतले म्हणून। सो आमचे एक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक डिमांड आसलो की त्या कमिटीन एक स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसचो। जाल्यार कशें जाता की प्रत्येक फावटी असल्यो इन्सिडंट घडटा आनी मागीर ते घडोवन मागीर आमच्या फुड्यान येता। सो आमची डिमांड आसली की ह्या कमिटीन एक स्टुडंट आसा, एक आमी काळखान उरचे ना, एक ट्रान्सपरन्सी उरली। सो तेच सराक सारकें आमी इन रायटींग मागता। सराक दिसता गव्हर्नर सरा वांगडा मातसो मिटींग आसली, सो ते थंय वयतले। आमची डिमांड आसा की थंय वयच्या पयलीं सरान आमकां इन रिटर्न दिवचें, बिकॉज भुरग्यांमध्ये एक भंय निर्माण जाला की तांकां लिटरली प्रेशरायज केला भुरग्यांक उलोवं नाका म्हणून। आनी आयज समज हेजेर कितें आमकां सोल्युशन मेळोंक नाजाल्यार हेच्या फुडें असो इन्सिडंट जालो सुद्दां जाल्यार कोण भुरगे फुडें येवंक पोवचे ना। सो आमी युनिव्हर्सिटी कडेन ते डिमांड केला की असो इन्सिडंट न जावचो म्हणून एक स्ट्रिक्ट एक्शन आयच्या आयज घेवंक जाय आनी भुरग्यांक जस्टीस मेळोंक जाय। बिकॉज सामकें युनिव्हर्सिटीची कितें म्हणटा ती रँकींग पयलींच सकयल देंवता आनी ह्या इन्सिडंटा मागीर फूल गोंयभर न्हू अख्ख्या देशान अशी मेसेज पडल्या की गोवा युनिव्हर्सिटी में कुछ भी चलता है म्हणून। आनी जेन्ना आमचे भुरगे फाल्यां काही पास आउट जावन कॅम्पस प्लेसमेंटाक आसतले तेन्ना तांकां खूब इफेक्ट जातलो हेचेर। सो भुरग्यांच्याय मनार खूब परिणाम जाला हेचो। आनी आमची डिमांड ही आसा की आयच्या आयज आमकां इन रिटर्न दिवचें आनी त्या सराक कोण इनवॉल्ड आसा जो मेरेन ती एन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो मेरेन ताका ऑन टेम्पररी सस्पेन्शन दवरचो, इतली डिमांड आसा। मॅटर कितें एक्चुअली मातशें एक्सप्लेन करतो? तू सांग मॅटर कितें एक्चुअली? मॅटर असो आसलो की एक प्रोफेसरान म्हणजे तेजे कोण तरी अशें आयकूंक आयलें की आमकां की भुरग्यांक सांगताना म्हजी गर्लफ्रेंड म्हणून तेज्या खातीर तेणे स्वताच्या सब्जेक्टाचो पेपर फोडलो, लीक केलो। स्वताचो फोडलो तो फोडलो, बाकीचे म्हणजे एका अशें आसता की फिजिक्सान डिफरंट हे आसतात सब्जेक्ट आसतात, एका हितून क्लासीन 4-5 डिफरंट टिचरी शिकयता। सो तेणी दुसऱ्या टिचरींच्या लॉकरांनी वचून तेंचो लॉकराची डुप्लिकेट चावी करून तेंचो पेपर फोडलो। सो एक सिरियस हो क्रायम आसा। म्हाजो एक युनिव्हर्सिटीक एकूच प्रश्न आसा की जेन्ना एखादो स्टुडंट कॉपी करता वा अनफेअर मिन्सान सांपडटा तेन्ना एका रोखडो डिबार केल्लो वयता, तेजेर रोखडी एक्शन जाता। इवन अटेंडन्स सुद्दां कमी जाता, भुरग्यांक पेपराक बसोवंक दिना। जी युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्सांक स्ट्रिक्ट रुल्स एंड रेग्युलेशन घालता ती टिचरींचेर कित्याक ना? आयज जेन्ना आमी मागणी केली जाल्यार तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की खंय ना खंय गजाली घडटा आनी हेच्या वयल्यान अशें दिसून येता की चोरी करता तो चोर न्हू, सांपडटा तो चोर, अशें जालें युनिव्हर्सिटीन सद्या। सो हेचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय। हेच्या फुडें खंयच्या सराची अशी कापासत जावंक जायना की फुडें असो कितें करचो म्हणून। गुरू आमच्या खातीर देवता सारको आसा। आवय बाबाय मागीर कोणाक आमच्या मनान म्हणजे असो आमी रिस्पेक्ट दिता तो गुरूकूच दिता। एखादो गुरू जेन्ना अशें करता तेन्ना रिस्पेक्ट सगळो देंवता। हांव म्हणना की सगळे टिचरी अशें करतात, खुबशे बरे बरे प्रोफेसर सुद्दां आसा युनिव्हर्सिटीन जे कन्स्ट्रक्टिवली काम करतात युनिव्हर्सिटी नांव वर करपाक। मागीर एखादे अशे घाणेरडे सर आसात थोडे जे असले नाकाल्ले कृत्य करून युनिव्हर्सिटीची रँकींग देंवयतात आनी भुरग्यांमध्ये एक भंय निर्माण करता। लिटरली तुमी आतां त्या डिपार्टमेंटान गेले न्ही, एक भुरगो उलोवंक पळयना, कित्याक तेंचेर प्रेशरायज केला तांकां। आयज जो मेरेन समज तेचेर एक्शन जायना न्ही, हे फुडें अशेंच उरतले आनी युनिव्हर्सिटी सामकी काबार करून उडयतले। आमची डिमांड आसा की आयच्या आयजूच की ते जावंक जाय त्या सराचेर एक्शन आनी आमकां इन रिटर्न जाय। तुमकां कशें कळ्ळें तेंच्यांनी हें केलां म्हणून? मिडियांतल्यानूच कळ्ळें न्ही आमकां तुमच्या थ्रू। मिडियाच्या पयलीं कोणाक काय इंटरनल काय खबर नाशिल्लें? तेच्या पयलीं आमी जेन्ना हो इशू फुडें आयलो तेन्ना आमी त्या भुरग्यांक लोकली विचारलें की खरो असो इशू आसा। त्या भुरग्यांनी आमकां सांगलें, पूण भुरग्याक खंय तरी त्या प्रोफेसराच्या भंयान आवाज काडपा खातीर खंय तरी फुडें येवपाक पावना। तेन्ना आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून तांकां रिप्रेझेंट करपाक आज हांगा आयले तेन्ना सुद्दां जेन्ना व्हीसीन तुमकां सांगलें तेन्ना कोण म्हणटा कॅमिकल हाडटा, कोण म्हणटा लॅबान गेल्लो, कोण म्हणटा ऑफिसान गेल्लो, हें इतलें जें मॅन्युप्युलेशन चल्लां। आनी 2-3 म्हयने जाले ह्या प्रोफेसरान फक्त अपॉलॉजी दिवन तेणी कांयच करूं ना हेजेर। तेन्ना आमी फक्त हें डिमांड केला की तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन करचें, जितो म्हणल्यार तेंचेर एक्शन जायना, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशनाचो रिजल्ट येना, तितून म्हणल्यार तांकां सस्पेंड करचो आनी जितले लोक हांगा तितून भितर इनवॉल्ड आसात तेंचेर कारवाय जावची। पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट असं दिसतं। आतां सद्याक जितो म्हणल्यार ती इन्क्वायरी वायस चान्सलरान सांगला की 48 आवर्सां भितर ही इन्व्हेस्टिगेशन जी बसयला तेजो रिजल्ट 48 आवर्सां भितर येतलो आनी त्या 48 आवर्सां भितर हो जो प्रोफेसर आसा ताका इन्क्वायरी सस्पेन्शन काडला, म्हणजे इन्क्वायरी जातली तितून म्हणल्यार तांकां सस्पेंड केलें वतलें। तेंची ती ऑर्डर जी आसा कॉपी ते दितले। केन्ना सस्पेंड केलें? सस्पेन्शन लेटर आतां काडटले, तेची कॉपी आतां ते आमकां हांगा सबमीट करतले टील इन्क्वायरी जाता। जो मेरेन रिटर्न मेळना आमी आमचो प्रोटेस्ट थांबोवचे ना, आमी हांगाच रावतले आनी आमी सांगला की इफ
आनी तेणी सांगला की 48 आवर्सा मागीर जेन्ना की रिपोर्ट येतलो इन्क्वायरीचो की गिल्टी ऑर नॉट गिल्टी, आमी हे डिमांड केला की इफ फावंड गिल्टी जाल्यार ते कोण स्टुडंट आसा तेजे फाटल्या सेमिस्टराचे सगळे मार्क्स नल एंड वॉइड करून ताका डिबार्ड करप, बिकॉज तो बाकीच्या स्टुडंटांचेर अन्याय जाता. आनी मागीर कशें जाता की हेच्या फुडें आयज एक्शन जावंक ना न्ही, एक असो ट्रेंड क्रिएट जातलो की कितेंय केल्यार उपकारता, काय जावचें ना एक्शन. सो हांगाच्यान एक स्ट्रीट मेसेज वयपाची गरज आहा. सो हीच आमची डिमांड आसा. जो मेरेन आमकां इन रिटर्न मेळना आमी कोणूच हांगातले भुरगे आमी हाडचे ना. आणि मेन आमचे आंदोलन करपाची एक कारण म्हणजे खंय तरी भुरगे आपल्या दुसऱ्या कडेन वचोन दुसरे कडेन कंप्लेन दिवपाची गरज ना. आमचे कडेन एक ऑथॉरिटी आसा वायस चान्सेलर, तांकां वचोन आमी सांगलें, तेमी इन्क्वायरी एक्शन घेतली. आमी तितल्या पुरतेच थंगा एक्शन घेयसर रावतले. आज आम्ही आपशे पोलीस स्टेशनार आयिल्ली, प्रदेश काँग्रेस कमिटी यूथ आणि NSUI. आज पळया इतले भाजपाचे इतले व्हडले व्हडले उलयतात, BJP सरकार सामके शिक्षाचेर विश्वगुरूचेर उलयतात आणि गोंयान आज आमकां पोलीस स्टेशन येवन कंप्लेन दिवची पडटा. ही दुर्दैवाची गजाल आणि आम्ही हाचो निषेध करता. खरें म्हणल्यार युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सेलरान आणि त्या रजिस्ट्रारान ही कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली की ताचो एक प्रोफेसर डुप्लिकेट चावी करून चोरी करता, शिक्षणाची चोरी करता आणि आपल्या गर्लफ्रेंडाक ते पेपर दिता. आज भुरगीं गांवांतल्यान, हांव आतां वाळपयच्यान अशे गांवांतल्यान भुरगीं हांगा रावन हॉस्टेलान रावन शिक्षण घेतात, कित्याक तांकां डिग्री जाय आसता. आणि जेन्ना हो धंदो चलता, मे बी ताणें गर्लफ्रेंडाक दिला आसतलें, थोडे लोक पेपर चोरून दिता पयशाची. हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली आणि आमी सांगता आमी हाजेर आवाज उठयतलो, कित्याक आज शिक्षण जॉब स्कॅम गोंयान आज म्हणटा तशें कितेंच सेफ ना. आज भुरग्यांचेर पावले, आज पेपर दिता आणि ते वोगी रावता आणि हे प्रकरण धडपडपाक तंबी दिता. ही कसली तंबी? एक्शन घेवन ताका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो. आमी सांगता ताका आमी आतां FIR केला आणि PIक सांगला आणि आमी गव्हर्नरा कडेन वतली. असल्या मनशान सस्पेंड करपाक जाय. आज म्हाका सांगा प्रोफेसराचे कितले रिलेटिव्ह असता, सोयरी असतात. जर असे प्रोफेसर आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांक जमत हे पेपर काढून दिवपाक लागले जाल्यार ते भुरगीं बाबडे रात दीस शिक्षण करता, हांचेर अन्याय जातलो, तांकां न्याय कसो मेळटलो. आमी शिक्षण मंत्री तशें गव्हर्नराक सांगता, आमी सांगला म्हणली तुमी स्वता पयली एक्शन घेवपाक जाय, पयलो ताका सस्पेंड करून ताचेर एन्क्वायरी घालपाक जाय. आमी ओगी बसपाना आतां. इन्व्हेस्टिगेशन ते पुलिसाचे सोडले आम्ही, पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून ते नाव काढलेले भायर. सध्या आम्ही तुम्ही म्हणून प्रोफेसराचे नाव मेन्शन केला कंप्लेन. प्रोफेसर नाव मेन्शन केला. सो इट्स शॉकिंग की वायस चान्सेलर द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट ताणी कंप्लेन फायल करूंक जाय. तो कंप्लेन कित्याक फायल करना? बिकॉज इज अंडर प्रेशर. खंयचे तरी पॉलिटिशियनाचो प्रेशर आसतलोच ताका, म्हणून फायल करून आसतलो. सो लेट द पुलीस इन्व्हेस्टिगेट. आम्ही फुल डिटेल दिला, प्रोफेसर नाव मेन्शन केला आणि सगळं इन्सिडंट मेन्शन केला अँड वी आर वेटिंग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन. आणि आमकां सांगला की ताबडतोब इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले म्हणून. आमची मागणी हा बेसिकली कितें आहा, जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून, प्रोफेसर जावन नाल्यार कोणी एक्स जावं, जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून त्यांचे नाव भायर घेवपाचें आनी जेन्ना नाव भायर येतले तेन्ना गव्हर्मेंटान तेंचेर एक्शन घेवपाचें. ती मागणी आहा. कंप्लेंट रजिस्टर केला त्याचेर न्ही. वी हॅव रिसीव्ड कॉपी. वायस चान्सेलर, वायस रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, तिनी. नॉट ओनली प्रोफेसर एकटोच ना तितून. प्रोफेसर केला काम आणि सपोर्ट केला तेंच्यांनी सुद्धा. ओके, वायस चान्सेलर 3 नावां आसात ते आमी घातला, पूण इन्व्हेस्टिगेशनान आनी नावां येवपाक शकता भायर. ते गर्लफ्रेंडाचे नाव कित्याक घालूं ना? ते जे पेपर घेतला तोय शी इज ऑल्सो इक्वली आहे. कळ्ळें न्हू? तेजें नाव घालूं ना? ते कोण स्टुडंट आहा न्हू, दॅट पुलिसून इन्व्हेस्टिगेट खंयच्या स्टुडंटाक पेपर दिला. ओके, वी कान रिवील दॅट खंयच्या स्टुडंटाक दिला, ते पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेट करूंक. तुम्ही म्हणता ना गर्लफ्रेंड तुमकां खबर ना? गर्लफ्रेंड आता ते न्यूज जे आयला ते एका प्रोफेसरान स्वता लीक केला एडिटराक. कित्याक केला? ते प्रोफेसर जेन्ना गेलो वायस चान्सेलर कडेन, वायस चान्सेलरान तेका टॉलरेट करूंक ना. तो रावलो आणि एक स्वाभिमान प्रोफेसर आपलो डिपार्टमेंटान पेपर चोरी जाता म्हणून ही केम टू द एडिटर अँड ही हॅज गिवन द इन्फॉर्मेशन. सो वन्स द पुलीस मीट द प्रोफेसर, दूध का दूध पाणी का पाणी जातं. आणि इन्व्हेस्टिगेशनात बाकीच्या स्टुडंटाकडे आणि टिचरांकडे उलयता की ते गर्लफ्रेंड काय सोयरे काय व्हकल कितें आसा ते इन्व्हेस्टिगेशनात समोर येतले न्ही. तुम्ही PI कडे फुडें येवन इन्व्हेस्टिगेशन चलतकीर उलयतकीर तुमकां डिटेल मेळटले कोण ते खंयचे केन्नाच्यान रिलेशनान आसा, काय गर्लफ्रेंड काय लग्न ऑलरेडी जाला, हे सगळे PI कडल्यान कळटले तुमकां. नमस्कार, म्हजें नाव रितीक मांद्रेकर. हांव गोवा युनिव्हर्सिटीचो एक विद्यार्थी, तशेंच गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पस स्टुडंट युनियन हाचो एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि त्याच पद्दतीन गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट विंग हाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह. ह्या नात्यान तुमच्या फुड्यान ही एक बायट एड्रेस करता. आयज सांगपाचें म्हटल्यार गेले 2 दिवस आमी पेपरार वाचता की गोवा युनिव्हर्सिटीन स्पेसिफिकली एक फिजिक्स डिपार्टमेंटान एक असो इन्सिडंट घडलो की
खंय ना खंय एक असिस्टंट प्रोफेसर वयता आनी दुसरे असिस्टंट प्रोफेसराची लोकरची चावी घेता, पेपर लीक करता आनी एका खंयच्या तरी चलयेक दिता, अशी गजाल आमच्या कानार पडली. आनी ही गजाल जर खरी आसा जाल्यार आमी हेका सारको निशेध करता, आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष सारको हेका निशेध करता. आयज खंय ना खंय हांव सांगपाक सोदता की जेन्ना इन्सिडंट घडटा तेन्ना त्या चेडवाक खंय ना खंय मॅक्झिमम मार्क्स पडपाची क्षमता वाडटा आनी हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट कोणाचेर जाता, जो खरोच जो स्टुडियस जो भुरगो आसा, जो खरोच जो डिजर्विंग आसा, जो खरोच मेरोडियस भुरगो आसा ताचेर हेजो इम्पॅक्ट जाता. आनी हो इम्पॅक्ट खंय जाता पळय तो आमी कसोच सोसून घेवचे ना, हेजो आमी निशेध करता. आयज सांगपाक सोदता की गोवा युनिव्हर्सिटीन जर पळोवपाक गेले जाल्यार एक NIRF म्हणून रँकींग आसता. आयज 2 वर्सां पयलीं आमी 100 to 150 हेज्या मदीं आसलेले गोवा युनिव्हर्सिटी, पूण आयज सध्या पळोवपाक गेल्यार आमी 150 to 200 हेज्या मदीं पावला. खंय ना खंय तो रँक देंवला. आतां हो रँक कित्याक देंवता? जेन्ना असले फॅकल्टी मेंबरूच जर अशी गजाली करपाक लागल्यो जाल्यार हेजो खंय ना खंय एक डायरेक्ट रेप्युटेशनाचेर इफेक्ट पडटा आनी खंय ना खंय रँकिंगाचेर इफेक्ट पडटा. सो हेजो आमी सारको निशेध करता. हांव सांगपाक सोदता की गोवा युनिव्हर्सिटीन फक्त स्मार्ट सिटींतलेच भुरगे येयना, पूण हांगा खंय ना खंय गरीब समाजाचे सुद्दां भुरगे येता. एक गरीब आवय बापूय आपल्या भुरग्याक बरो शिकोवंक जाय, बरो कामाक लागूंक जाय, पोटाक पाण्याचो तेजो बरो विचार जावपाक जाय म्हणून खंय ना खंय एक हे शिकपाक धाडटा. पूण आयज पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या विद्याच्या मंदिरानूच जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार भुरग्यांनी आनी पेरंट्सांनी विश्वास तरी कोणाचेर दवरप. आयज हांव एक गजाल सांगपाक सोदता की आमचो पक्ष आनी आमी सामके हेका निशेध करता, विरोध करता आनी आमी हे कशेंच खपोवन घेवन दिवपाचें ना. आयज म्हाका सांगपाक एक खोस भोगता की आमच्या पार्टीचो अध्यक्षान आमकां डायरेक्शन दिलें की आमी वचांनी व्हीसीक मेळा म्हणून. त्या पद्दतीन आमी वचून व्हीसीक मेळ्ळे, आमी हे ऑफिशियल लेटर एड्रेस केले तेच्या फुडें आनी एक कंप्लेंट फायल केली की जर अशें जर खरेंच जाल्लेलें आसा जाल्यार ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. अशें हांव कित्याक म्हणटा की हो एक भुरग्यांच्या समाजाचेर खंय ना खंय कलंक कसो आनी हो कलंक परत परत लागूंक जायना भुरग्यां खातीर. आनी हांव अशें सांगपाक सोदता की भुरग्यांनी जो खरोच जो स्टुडियस आनी मेरोटियस जे भुरगे आसा पळय ते खंय ना खंय वयर सरपाक जाय. आयज जर अश्यो गजाली घडपाक लागल्यो जाल्यार ते वयर सरचे ना. आयज तशेंच त्याच पद्दतीन हांव सांगपाक सोदता की व्हीसीन आमकां सांगलां की हेजेर खंय तांकां प्रूफ मेळोंक ना म्हणून, बट प्रूफ मेळोंक ना दॅट डजंट मीन अशी गजाल घडोवंक नासतली. अशी मायट बी गजाल घडला आसतली आनी जर अशी घडला जाल्यार ताचेर आमी डिमांड करता की प्रॉपर एक्शन जाय. कारण असो फुडें जर कोण करपाक सोदता, खंयचो असिस्टंट प्रोफेसर इन फ्युचर जर करपाक सोदता जाल्यार ताका खंय ना खंय लक्षांत येवपाक जाय की फाटलें अशें तरी कोणी तरी केल्लें आनी ताचेर एक खंय ना खंय एक्शन जाली आनी तो सस्पेंड आनी खंय ना खंय टर्मिनेट जालो, अशी गजाल तेच्या पर्यंत पावपाक जाय. हे सांगून हांव ह्या गजालीक निशेध करता आनी आमी भुरग्यां खातीर सदीत आसतले हे एक भुरग्यांक सांगपाक सोदता आनी हे सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.